येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलायन्स। गुळेसान बाळी मेरेनचो रस्तो स्टील पद्धतीन बांधचो मागता गोंयकार संघटना। सरकारी पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे संघटनेक फकत विरोधी अशे लेबल लायता। संघटनेचो अध्यक्ष जॅक फेर्नांडीसाचे म्हणणे। 18 जूनाक लोहिया मैदानाचेर परतून जातली क्रांती। ह्या 18 जूनाक सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटना लोहिया मैदानार दितले म्हादय खातीर लढो। गोंयकारांनी व्हडा संख्येन रावचे हजर, संघटनेन मारला उलो। बिपारजॉय चक्रीवादळाक लागून वेंगुर्ला ते वास्को मेरेन दर्यांत येतली व्हडली ल्हारां। हे चक्रीवादळाक लागून राज्यांत नेटाचे वारे आनी पावस। खाशेली काळजी घेवपाचो राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाचो सल्लो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गुळे सावन बाळी मेरेनचो रस्तो रुंद करपाक गोंयकार हे संघटनेन केन्नाच विरोध केलो ना। तशेंच शक्य जाल्यार रस्तो स्टील पद्धतीन बांदचो। आमी फकत हे संबंधी आमच्या संघटनेचे मत मांडपाचो यत्न करता। पूण आयज मेरेन सरकारी पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्या संघटनेक फकत विरोधी अशे लेबल लायला, अशे संघटनेचे अध्यक्ष जॅक फेर्नांडीसान पत्रकार परिशदेत सांगले। करमल घाटाचो पूर्णपणे जो रस्तो आसा तो जवळ जवळ 1.4 किलोमीटर आसा आणि ह्या पूर्ण घाटाचेर रस्तो अरुंद आसा आणि कितल्याशाच वळणांनी तो वेढलेलो आसा। ताका लागून हाजेर सातत्यान ही अपघात जाता पूण ह्या करमल घाटाचेर 2 अशी वळणां आसा ती चडान चड अपघात जावपी आसा आणि ह्या दोन्ही वळणाचेर रस्तो रुंद करपा खातीर अमित शाहले सेंटर गव्हर्मेंटाचे हांगासर मनीस आयले आणि ती वळणां खंय ह्या पावसाच्या पयलीं जाग्यार घालतले अशें तांच्यांनी सांगलें। आता मजा अशी आसा की गोंयाक ही 2 वळणां जाग्यार घालपाक इंजिनियर अशें ना काय कितें, गोंयचे इंजिनियर जे आसा ते इतले अनाडी काय कितें। आणि अमित शाहले इंजिनियर हांगासर येवन जेन्ना ती वळणां जाग्यार घालतली पावसाच्या पयलीं काम पूर्ण करतले अशें सांगता, ते आजुनूय पूर्ण जालें ना। जेन्ना गोंयांतल्यान कोंकण रेल्वे तयार जाली त्या वेळाचेर ह्या करमल घाटाचेर कोंकण रेल्वे खातीर भोगदो मारला आणि जेन्ना हो कोंकण रेल्वेचो भोगदो मारताले त्या वेळाचेर त्या मनशांनी माती चॅक केली हांगासरली आणि माती चॅक केल्या उपरांत तांकां तो रेल्वेचो भोगदो जो उबो केला तो भोगदो आसा तो डेंजर आसा अशें तांच्यांनी कळीत केल्लें। त्या वेळाचेर तांच्यांनी तरी पूण हांगासर रेल्वेचो भोगदो मारलो, कारण की रेल्वेचो भोगदो आसा तो चड रुंद नाशिल्लो, फक्त एक रेल्वे वचपा इतलो पुरतोच मर्यादीत आशिल्लो। पूण आतां जर नॅशनल हायवे जर हांगासरल्यान जाता जाल्यार जवळ जवळ 45 मिटर इतलो रुंद भोगदो मारचो हांगासर पडटलो। पूण हो 45 मिटर रुंद येदो व्हडलो भोगदो हांगासर जातलो काय कितें हे मोठो प्रश्न। पूण हायवे ऑथॉरिटीन एका कंपनी कडेन कॉन्टॅक्ट करून हांगासर भोगदो जाता अशा पद्दतीन तांच्यांनी डिक्लेरेशन घेतलेलें, म्हणजे जावंक शकता हे ग्रीन सिग्नल घेतलेलें। रेल्वेचो भोगदो मारतना हो प्रॉब्लेम आशिल्लो जाल्यार हो आतां 40 मिटर रुंदीचो भोगदो मारतना प्रॉब्लेम जावचो ना काय कितें। ज्या कंपनीन हे ग्रीन सिग्नल दिल्लें त्या कंपनीन ग्रीन सिग्नल खरेंच हांगासरले सॉयल टेस्ट करून केलें काय कितें होय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न। सरकार म्हणटा की हो जो करमल घाटाचो रस्तो आसा आपूण बेगिनान बेगीन खंय जाग्यार घालतलो, पूण प्रत्यक्षान जर पळयलें जाल्यार ह्या करमल घाटाचें काम खंय पावलां कितलें जालां हे बारीक आनी गरीब लोक सामके अनभिज्ञत आसा। पूण काल गोंयकार ह्या NGOन एक पत्रकार परिशद घेतली आणि ह्या करमल घाटाच्या सरकाराची आश्वासनां सगळीं उघड्यार घायलीं। स्थानिक त्या वेळाचेर जे आमदार आसले इल्दूर फेर्नांडीस हाजे कडेन गेले आणि ताका सांगलें की करमल घाटा वयलो रोडाचे कसो जावपाचो, हायवे दोनी सायडी वाडोवन जावपाचो, भोगदो जावपाचो काय कसो जावपाचो। तांच्यांनी सांगलें आमकां आपूण तुमकां ऑफिसरा कडेन भेटयत म्हणून, आनी ऑफिसरा कडेन उलयले उपरांत आमकां कळ्ळें की त्या रोडाचो अजून पर्यंत मॅप जाल्लो ना, कसो जावपाचो कितें जावपाक कांय आयडिया ना। आमदार माननीय सभापती म्हणजे रमेश तोडकर निवडून आयले उपरांत ताका सभापती जाले उपरांत आमी ताका पर्सनली आमी 3 जाण मेळ्ळे, आमचो प्रपोजल ताजे कडेन दवरलो आनी सायमल्टेनियसली आमी पत्र नितीन गडकरी रोड साफय केल्लें। ताणें आमकां एश्युरन्स दिलें की तुमचो विशय आपूण हांव तो मांडटा, आपल्याक पडटा की भोगदो जावपाक जाय तसो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपूण पळयता म्हणून। मागीर त्या वेळाचेर आमी सांगलें की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तो भोगद्या खातीर सारको आसा, तसो आमी रिपोर्टाची कॉपी ताका लागून आमी ताका तें लेटर दिल्लें। ना आमकां खबर सुद्दां ना, आमकां तेणें तेजी हेच आमकां खबर ना आनी आमकां कळपाक दिलें ना तेणी। आनी तो म्हाका दिसता तो विशय तो ताका OSD कडेन येयलो न्हू, फक्त त्या करमल घाटाची 2 टन आहे म्हणून त्याच्या खातीर येयल्लो, कित्याक
ना ना फुडली एक लागून तो येवं ना की तेणी कितें सांगलें की पावसा पयलीं हे दोनी ह्या आतां टर्न आहाय ती मातश्यो एक्सटेंड करपाचे वाडयता. आनी तुमकां तरी खबर आहा ती एक्सटेंड करपाक रातया मदीं झाड मारून ती सगळी खबर आसा. हय. पण ताजेर जालें ना न्ही. तेजेर कांय तो जालें ना. मात कितें जालें गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता कणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. दर वर्सा 18 जून क्रांती दिन म्हण मनयतात. 18 जूनाची क्रांती परत लोहिया मैदानाचेर गाजपाची आसा. सेव्ह मादय सेव्ह गोवा संघटना या 18 जुनाक सुमार 4 वरांचेर मडगांवच्या लोहिया मैदानार मादय खातीर लढपाक हाजीर आसतले. देखून गोंयकारांनी लेगीत व्हडा संख्येन येवन आपलो तेंको दिवचो असो उलो ह्या संघटनेन मारला. पळयात पुराय बातमी. म्हादयचो इश्यू सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट हाचे तर्फे आमी लढत आसात. तो इश्यू लढो आमचो चालूच आसा. 18 जून 1946 मडगांवां एक क्रांती घडली. ती क्रांती अगेन्स्ट सालाजार्स डिक्टेटरशीप आशिल्ली आनी ती घडयली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझस हांणी. ती एक पयली कीट आशिल्ली स्वातंत्र्य लढ्याची, गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याची आनी तेच इतिहासीक संदर्भ आनी महत्व घेवन आमी ह्या 18 जुनाक 2023 4 मडगांवां लोहिया मैदानाच्या भायर, मडगांव जे गार्डन आसा सेंट्रल गार्डन ताचे फुडें लोहिया मैदान आसा आनी त्या लोहिया मैदानाचेर जी 18 जुनाची क्रांती जाल्ली 46 ती आमी परत घडोवन हाडपाक सोदता मादय खातीर. सो ही जी आमची 18 जुनाक आतां 2023 क्रांती जातली ती क्रांती गरज आसा मादय खातीर आसा. सगळे गोंयकारांनी एकवटान येवन 18 जुनाक एक क्रांती घडोवपाची गरज आसा. एवरी टायम आमी उलो दितात, तुमी आमच्या उल्याक पालो दिवन येतात. आतां समेस्त गोंयकारांनी एकवटान, तो हिंदू मुस्लीम गोंयकार कोणीय जावं, त्या सगळ्यांनी एक जावन 18 जुनाक जो आयतार आसा 4 मडगांवां लोहिया मैदानाच्या भायर थंय आमी मेळपाचें आनी थंय आमी म्हादय खातीर लढत. म्हादय लागून सरकारान जो घात केला आमचो, हो आमी लोकांनी मेळूनच जाग्यार हाडूंक जाय. सरकाराक आमकां ही आमची आवय सांबाळूंक जाय जाल्यार, आनी हे जातलें जाल्यार आमचो सगळो लोक एकट्यान येवपाकूच पडटलो. पूण म्हादयचो जो सरकार घात करता आनी जो घात चालू आसा, हाचे भायर सरकार उदकाचे आनी गोंयचेर आनी गोंयकाराचेर कसो एक आक्रमण करता, जो एक भशेन गोंय काबार करतलो, हे आमी तुमचे मुखार दवरूंक सोदतात. टायम इतलो वायट आयला, गांवांनी लोक उदका खातीर झगडटात. म्हाका दिसता त्या वेळार एक स्टेटमेंट हांवें केल्लो की अशी परिस्थिती उद्भवूंक शकता की गोवा विल बी डिक्लेअर्ड एज वॉटर स्कॅरसिटी स्टेट, आणि त्या दिशेन आमची वाटचाल आसा काय कितें सरकाराची, असो प्रश्न हांव सरकाराक करता. त्याच बरोबर लोकांकूय सांगूंक सोदता की पीपल शूड नाव रियलायज की हे इश्यूज जे आसा, उदकाची टंचाई जी आसा, स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर जी आसा, हाका कारणीभूत कोण आसा हे लोकांनी सुद्धा समजूंक जाय. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चिंचणी वीज पुरवण अनिश्चित जावपाक लागल्या. ताचो परिणाम वाठारांतल्या थळाव्यांचेर आनी वेवसायिकांचेर जाला. 8 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार रास्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिंचणीच्या थळाव्यांनी सरकाराक दिला. ह्या मनशान गांवांतल्या वीज पुरवण्याची स्थिती कशी आसा हाची माहिती प्रसार माध्यमांक दिली. मेन लायनींतल्या दोशांक लागून फकत चिंचणीक इतलो मार बसला आनी सरकारान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या असो तांचो दावो आसा. तांकां मेळना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. आयकात तांकां कितें सांगपाचें आसा तें. सरकाराक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा ताका
फक्त एक 8 दिसाचो टायमिंग दिता आयचो सोनवार ते दुसरो सोनवार पासून ते 14-15 तारीख पासून टायमिंग दिता आमी आणि हे टायमाच्या मदें तर कितें इम्प्रुवमेंट जायना आमी लोकांक रस्त्याचेर हाडटले आनी तोडमोड करतले आमचो मागीर गुन्यांव करपाक जायना लोकांक कितले पासेस आसतले कित्याक लोकांक पासेस घेवचे सरकाराक निवडून हाडटात आमकां बरो सरकार दिवचो लोकांक निवडून हाडटात बरो सरकार दिवचो बरें आमकां एडमिनिस्ट्रेशन दिवचें लोकांक फावो त्यो सवलती दिवच्यो या सरकारान कितें केलें कांयच ना आमगेली चिचोण्या जायतीं दुकानां आसा आमच्या लोकांगेली ते दुकानांची सध्या लायट ना आसून कितलेशे सामान पेड्डे जाता लोकांचे बिझनस पेड्डे जाता कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजो लायटी बिल दर म्हयन्याक तुमी पावयता वयल्यान तुमी हेय वाडयला युनिटी वाडयला तुमी एक म्हयना भरूं ना जाल्यार रोखडे कट करपा येता तेय तुमगेले आमी हे केले पूण एवरी टायम चिचोणकारूच कित्याक इश्यू सदांच चिचोणकारांकूच प्रॉब्लम आतां तेंच्यांनी काल सांगलें मेन गेले म्हणून मेन आमकां म्हणटा ते वेळ्ळे सांगूं येता पूण वेळ्ळे आसा लायट अशेंय लायट आसा पूण चिचोण्या ना कित्याक चिचोण लोक आमी उगी रावता म्हण तुमी फायदो घेता आमच्या लोकांचो तेय सांगा कित्याक आतां पळय आसा आमच्या सरान सांगला व्हडल्या लोकांनी सांगला की आमी 8 दीस देखून खूब चड दिला टायम कित्याक तुमी करून घ्या कितें आसता तें नाल्यार आमी खूब हे करतले कित्याक आमी रस्ते बी बंद करतले आनी हे करतले म्हणल्यार काम करून घेवपाचें आमी ट्राय करतले आमी चिंचोणे इतले सापर जाताय केदो लायट वयता केदो पीक वयता केदो लायट म्हणटा आनी कितलेच पाड आमी इंजिनियराक सांगले हे कितें कोताय कोण मेन गेल म्हणटाय पूण मेन गेल जाल्यार सगळे वचून जाय चिंचोणे कितें आसा बरो देखून आमी आज प्रेस घेताय आनी गव्हर्मेंटाक सांगताय आनी तेच दिसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर हे आनी सगळे इंजिनियराक आनी प्लस आमगेले पावर मिनिस्टराक आमी सांगता हे पावर मिनिस्टराक हे कित्याक लोक वोग रावता पासयेंस ना आज गरमी ते पळय इतली गरमी जाल्या 1 वर्स जालें लोकां पळय आमकां चिंचोण पोट त्रास जाता हे आमी केन्ना पयलीं केन्ना चोवं न्हय आत लायट दिता लोकडे आयको येता आयको वयता आनी कितें केलें म्हणटाय कोण मेन गेल म्हणटाय जाल्यार आज आमी गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग दिताय जरी तर 8 दिसां मदें आमगे चिंचोण्यान तरी ही तरी सारकी लायट येना आमी रस्त्यार येतले मागीर आमी ब्लेम करनाकाय आनी ते पावर मिनिस्टराक मागता हांव तूं हे इंजिनियराक मिटींग घे आनी इंचार्ज खंय कितें जालें तें इज इट युअर ड्युटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे प्रॉब्लेम म्हणजे लायट न जावपाक आज जवळ जवळ 1 वर्स जाले लायट हायड अँड सीक खेळटा हायड अँड सीक गेम आता कशी जाल्या एका 15 मिनटांनी रोखडी वता परत 15-20 मिनटां येता अशें करून हें जावपाक लागला आनी हाका लागून आमच्या भुरग्यांक खूब म्हणजे शिकतना भुरग्यांक खूब त्रास जाता एड्युकेशना बाबतींत तांकां शिक्षण तांचें मेळना तांची परीक्षा आसा सांगपाक म्हणल्यार 15 तारखेच्यान भुरग्यांची परीक्षा कमी जाता तेन्ना तांकां खूब त्रास जाता तशेंच भुरग्यांक आमकां उद्योग धंदो पळय आसा तांकां सगळ्यांक त्रास जाता लायट नासतना शॉप बंद करचें पडटा हॉटेल लायट बंद आसा सगळीं बंद आसात हे चिंचोण्याकूच कित्याक जाता गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत सृष्टी आतानीकर आनी ओमकार देशप्रभू 10 जून हो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो फाउंडेशन डे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीक 33 वर्सां पुराय जाता त्या निमतान गोयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीन फाउंडेशन डे मनयलो आनी त्या निमतान पत्रकार परिशद घेतली पळयात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो महाराष्ट्राचो फुडारी शरद पवाराक वेबसायटीचेर तुजो दाबोळकर जातलो अश्यो धमक्यो येता त्या गजालीचोय गोयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीन निशेध केलो तशेंच महाराष्ट्राचो गृहमंत्री आनी केंद्रीय गृहमंत्र्यान ह्या गजालीची चवकशी करून शरद पवाराक धमकी दिवपी मनशाचेर कारवाय करून पक्षाक न्याय दिवचो अशें एनसीपीचो अध्यक्ष जुजे फिलिपान मागलें आयकात म्हणटकच ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग जाता आनी हो मनीस आयज पासून पार्टी धरून आहा जो आयज पासून हो शरद पवार साहेब जो आपली इदात पळयना आसतना आपली वर्सां पळयना आसतना आपले हेल्थाचे पळयना आसतना परत पार्टयेन येयलो म्हणून म्हाका दिसता ही तांकां भिरांत जाली ज्या रुलींग पार्टी जे कोण आसले तांकां भिरांत जाली कित्याक शरद पवार तांकां जाय गेलोलो शरद पवार नासलोलो जावं ताका लागून आयज ही धमकी ताका दिल्या हांव डायरेक्टली एक्यूज करता ही धमकी ताका असली दिल्या तेणें फाटीं सरप फाटीं रावप ही म्हाका दिसता तेजी एक हें जावन आसा हांव मागतां जो आमच्या महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट जो होम मिनिस्टर आसा ताजे लागीं मागतां तसोच युनियन होम मिनिस्टर आसा ताजेय लागून हांव ते कडेन हांव मागतां
जाता तितले बेगीन ह्या ज्या शरद पवार आयज धमकी दिल्या, ज्या शरद पवाराक थ्रेट केला, तेजेर तुमी जाता तितले बेगीन ज्या मनशान केला त्या मनशाक तुमी गोंयाक धरून दवरपाकूच जावो आनी ह्या मनशाचेर म्हणटा ती कारवाय जावपा जायी आनी जी आमकां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक जी जस्टीस जाय ती तुमी जस्टीस दिवपा जाय. ती आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो कडक निशेध व्यक्त करता आनी ही चड जाणवाय जाता की आयज आमचो फावंडेशन डे, जी फावंडेशन आज पार्टीचें जालें, आयज 33 इयर्स जाली ह्या पक्षाक आनी शरद पवारान ह्या देशाक, महाराष्ट्राक आनी गोंयांक सुद्दां बरें नेतृत्व दिल्लेलें आसा. आमकां फावो जाता आमचो प्रेसिडेंट जो ह्या राष्ट्रपती बरोबर अजून पर्यंत आसा आनी काम करता. कारण कित्या खातीर फकत तो तेणें मानून घेतलेलें आसा बाब शरद पवाराचें नेतृत्व. आनी आमकां दूख दिसता कारण अशा हेजेर तुका हो पॉलिटिकल जे गव्हर्मेंट जे आसा हेजेर कांयच कॉग्निजन घेयना. आमी पळयतले कितें पळयतले. आनी आयज आख्खो महाराष्ट्र, आख्खो देश तुका लोक एजिटेट जाल्लेले आसा. आमच्या जेन्ना साहेबाक जेन्ना अशें थ्रेट दिता आमी ओगी रावचे ना, आमी रस्त्यार येतली. गव्हर्मेंट फेल्स, वी आर गोइंग टू कम ऑन द रोड. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेवूया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन आनी मडगांवच्या नगरसेवकां मदीं तू मे सुरू जाला. रातच्या 10 वरांचेर दुकानां बंद करप तशेंच उदरगतीच्या कामाक लागून दोनूय गटां मदीं तिडकीचें वातावरण निर्माण जाला. आयकात दोनूय गटांचे कोफुसांव. सद्याक आमचे सिजन मार्केटाक कितें जाता, आमकां म्युन्सिपाल्टीन सांजचे 10 पासून आमकां ओपन करपाक लागला, मागीर बंद करपाक लागला. आमी कितें केलें, आमकां 1 वर मायक जाय दिलें. कित्याक एक 10-15 दीस हो म्हयने पासून, कित्याक आमगे रेनकोट आसा, जोती आसता, बाकी सगळो वेपार आसता तो मॅट तसो पडलेलो आसता, गिराक मातशें चड आसता न्ही, म्हणून तो आमकां घडी मारपाक आनी जोती सगळी मिक्स जाल्ली आसा. ताका लागून आमी तो 1 वर मायक मागलें. आमी प्रेजिडेंटाक सांगलें अशें आहा म्हणून. प्रेजिडेंट आपूण करता म्हणून 4 दीस जाले करूं ना म्हणून लास्ट आमकां दिगंबर कंपनी फुडें वचचें पडलें. कित्याक बारीक कामां लागून पयलीं वचोंकूच ना. मागीर हांव डायरेक्ट दिगंबर कंपनी फुडें वचोन ताका अशेंच जालें, आमचें कितें आहा तें सांगलें तांकां. तेणें आतां मागीर म्हणून आपूण शिवो आनी प्रेजिडेंटा आपयता सांगता. काल तेणें प्रेजिडेंटान एक शिवो आपूण सांगलें. आमी एक सांगपाक सोदता, ही वायस प्रेजिडेंट दिपाली सावळ रातची वॉचमॅनाक फोन करता, दुकान बंद केली तेंच्यांनी बंद करपाक लाय आनी अशी तांकां धमकी दिता. आमी ही तुमी कितें म्हणटा ते वायस प्रेजिडेंटा कोणी ना, तुमी मिटिंगे घाला आनी डिसिजन घेया. बाकीच्या लोकांचे कामां चालू आसता भायल्या वाटेच्यान, ती कित्याक बंद करना तुमी. आमच्या महेशान फाटीं एक रिकॉर्डिंग केलें आनी धाडलें आनी आमी काम करता म्हणून. आतां आमी पत्रे म्युन्सिपाल्टी कितले वर्सां जालीं मागता, शेड मागले, सगळीं मागले, आमकां म्युन्सिपाल्टी कांय दिना. आमी पळय दिगंबरा फुडें वचोन मागीर दामू शिरोडकारा आपोवन दिगंबरान तेणें सांगलें कितें आहा तुमकां पळय आनी तें पर्सनल आपूण घालता म्हणटा म्हणून. आमी पळय शेडी नळ्या वयर आमी पत्र घातल्या. कित्याक भितर उदक वता, नळे हे फुटिगेट टायमा वयले हेंच्यांनी कांय करूं ना अजून. बारीक बारीक काम केल्या. म्युन्सिपाल्टी जमनी टायट जाता ते आमी म्हाका घातल्या. हें वायस प्रेजिडेंटाक दिश्टी पडना. तुमी मार्जिना येवन केन्ना पयलीं निवडून आयले तेन्ना वायस प्रेजिडेंटाक तेन्ना बूक घेवन येताले, अशें करुया हें करुया तें एक 4 आण्याचें काम करना. खंयचेय बाजारकारांक जर त्रास जाता शॉपाल्यांक हांव सदांच तांचे कडेन आसतलो आनी जर ताका आजून सांगता टायम वचूंक ना. हे ते पळय जे हांगा बसतात फुटपाथचेर बसतात ते थोड्यांचे कानान सुद्दां घालतात आनी बसतात कोणा व्हडल्यान मेळून. पूण कोण हांगचे हप्ते घेतात कितें घेतात ते देव जाणा. हांव आजून सांगता हांव ताजें बंद करपाक सारको फुडें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जावं खो वचपा जाय. हांव विनोद शिरोडकारा वर रेडी आसा. बाजारकारांक त्रास जायना तशें. आतां पळय चप्पलाचो सिजन आयलो, चप्पल बाजारांत मेळपाक जाय, छत्री रेनकोट हें सगळें हांगा मेळटा फुटपाथीचेर. फेस्त गेले झगमाले फेस्त गेले तेजेर ते सगळें हांगा मेळटलें. हे बंद करपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे बाजारांत विनोदाक फोनार ताणें ना म्हणचें. आतां हे उलोवनूच हांव आयला, फोन केला ताका सांगला कित्याक म्हाका उलोवपाक जाय. कित्याक विनोद शिरोडकाराक कळपाक जाय हे रस्त्याचेर सॉयल जाता म्हणजे बाजारांत आमकां कित्याक जायना तें ताणें घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाजो सदांच ताका पाठिंबा आसतलो सगळ्या हातूंत. आनी खंयच्या हातूंत जर फाल्यां मार्केट कमिटी आनी कितें कोणें कितें समज ताणें सांगलां तशें कितें मागणी केली आनी कितें केलें अवश्य कंप्लेन करपाक चीफ ऑफिसर आसात आनी सगळे डिपार्टमेंट आसात.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. बिपारजॉय चक्रीवादळाक लागून वेंगुर्ला ते वास्को मेरेन दर्यांत व्हडली ल्हारां येवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायल्या. हे चक्रीवादळ चड खर जावन नॉर्थ वेस्ट वॉर्डाक वचून राज्यांत नेटाचे वारे आनी पावस येवपाची शक्यताय आसा. ह्या संदर्भात राज्यांत आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सल्लो जारी केला. पळयात. फुडल्या 24 वरांत चक्रीवादळ आनी खर जावन नॉर्थ वेस्ट वॉर्डाक वचपाची शक्यताय आसा. 10 जून मेरेन गोंयच्या दर्यादेगे पासून सुमार हे चक्रीवादळ 700 किलोमीटर पयस आसले. सध्या गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यांत अलर्ट जारी केला. ह्या तिनूय राज्यांनी खर वारे मारून व्हड पावसाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगला. थळाव्या लोकांनी भिवचे न्हय, ल्हान बोटी दर्यांत व्हरच्यो न्हय आनी दर्यादेगेर वाठारांनी वचचे न्हय असो सल्लो राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान दिला. बिपरजॉय चक्रीवादळ जातले खर. IMD वायट हवामानाक अलर्ट आशिल्ल्या 3 राज्यां मदीं गोंय. येता त्या दिसांनी राज्यांत व्हडलो पावस. आपत्ती वेवस्थापनाचो लोकांक न भिवपाचो सल्लो. इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर 0832 24 19550, 0832 22 25 383, 0832 7941 100. मॉन्सुना पयलींचो पावस निमाणे राज्यांत पुरायपणान पावला. शुक्रारा राती सावन राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी पावस झडपाक लागला आनी IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 48 वरांत मॉन्सून सुरू जावपाक परिस्थिती अनुकूल दिसता. तापमानूय अंदाजे 2 डिग्रीन देंवपाचें आसा, जाका लागून गरमे पासत लोकांक सुसेग मेळटलो. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 2 दिसांक मॉन्सुना खातीर अनुकूल वातावरण. 14 तारखे मेरेन पावसाचो इशारो. 11-12 वेर खर वारे पावस. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. चडावत तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. दर्यादेगेर वाठारांत 12 तारीख मेरेन सगल्यो घडामोडी बंद. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीसच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.